हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी। तर आयज आसा थर्सडे, ब्रेस्तार आयज आणि सकाळची न्ही 11 जाली। टायम कसो वता कितें जाता कांयच कळना, इतली गडबड आनी म्हळ्यार अशें करून कितें एक कामाक हात घातले न्ही टायम जसो बीन असोच गायब जाता। आता सकाळ फुडें मॉर्निंग रुटीन जे आसा पळय तें सगळें कंप्लीट जाल्लें आसा, लायक झाडप बिडप, ब्रेकफास्ट रेडी कर, आयदनां धूय, किचन धूय, न्हावन धुवन जालें, देवाची पुजा जाली। हो देवाची पुजा बी करून गेलो आपल्या कामाक। सो हे सगळें काम जालें आनी त्याच्या भायर एक्स्ट्राचे बी थोडेशें काम करून घेतलें। एक्स्ट्राचे इन सेन्स आयज भायले सायडीन जे आसा पळय क्लीन करून घेतले। युजली कशें आसता हांव तुमच्या वांगडा क्लिनींग बी करता ते व्हिडिओज जे आसा पळय ते शेअर करता, बट एकदा अशें जाता की मोबाईल सेट कर आणि ते व्हिडिओ शूट कर, सगळे कॅप्चर कर हितू भितर न्ही आणि ते क्लिनिंग कर, हितू भितर न्ही टायम खूब वता। सो एक थोडे पावटी अशें जाता की ना चल पयलीं क्लिनिंग करून काडया मागीर सगळें करया अशें दिसता। सो ताका लागून सगळ्या फुडें व्हिडिओज आसा पळय तो शूट केलो ना। आनी कितें जाता भितर अशें कितें काम करता आसतना हें करता शूट करपाक ओके, भायर कितें काम करता क्लीन बीन करता पळय तेन्ना ते ट्रायपॉड लावन हें करप म्हाका तर जमत ना अशें। सो ताका लागून हांवें ते सगळें जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर केलें ना। आनी जेन्ना पळय केन्ना अशें करून भायर कित्याक हात घालता, भायरच न्ही अशें करून केन्ना कसले कामाक एक्स्ट्राचे हात घालता पळय न्हू तेन्ना टायम कसो वता कांयच कळना। आतां ऑलमोस्ट 9 सव्वा 9 सुमार हांव भायले सायडीन गेल्लें क्लीन करपाक, 10:15 10:30 जालीं, कळीच ना टायम कसो जालो म्हणून। सो बेगीन ते सगळें निवळ केलें, जाग्याच्या जाग्याक थोड्यो वस्तू दवरल्यो आनी येवन पयलीं म्हळ्यार शावर घेतलो आनी म्हटल्यार आतां व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करूया, कित्याक की ऑलरेडी खूब टायम जाल्लो आसा आनी जर दुसऱ्या कामाक कित्याक हात घातलो न्ही परत आनी टायम जातलो अशें म्हटलें। सो ताका लागून व्हिडिओ पयलीं स्टार्ट करून घेतलो। तर आतां 11 सुमार जाले न्ही, जेवणाची सगळी तयारी जी आसा पळय ती करपाक जाय। लायक आयज ब्रेस्तार न्ही आमगे, तुमकां तर खबर आसा नुस्तें आनी शिवराक दोनी जेवणां आसतलीं। म्हाजो थर्सडे सो ताका लागून वेज आनी तो नॉनवेज खाता ताका लागून नॉनवेज। तर पळोवया कशें कितें करप जाता तें, दोनी करतलें, ट्राय करतलें दोनी भशेन जेवण करपाचें। ऑलमोस्ट थर्सडेक आमचें तशेंच आसता, वेज आनी नॉनवेज दोनी। पळोवया अजून कांय डिसायडेड ना। आनी आयचो दीस जो आसा पळय तो म्हाजो खूब गडबडीचो आसतलें, खूब एक्स्ट्राची कामां खूबच जातलीं। म्हटल्यार आतां कशें खबर आसा, आतां म्हाजे 2 टायपाची कामां जातलीं, एक तर क्लिनींग एक तर पॅकिंग। सो पॅकिंग म्हटल्यार तुमकां सांगता की आयज आसा 6 तारीख आनी सावड्ड्या आमच्या आयसून जात्रा जी आसा पळय ती स्टार्ट। खूब जाणांनी म्हाका फाटल्या दिसांनी कमेंट केल्ले की तुमची जात्रा तूं येवचें ना काय म्हणून, तेन्ना बी हांवें सांगलें हय येतलें म्हणून। आनी एक्चुअली आमचो प्लॅन बी आशिल्लो आयज वचपाचो, बट कांय कारणां लागून हेच्या कामाक लागून आयज वचप जें आसा पळय तें पॉसिबल जायना। काल म्हटल्यार आमचो प्लॅन आशिल्लो की आयज वयतलीं म्हणून आमी दनपारां, बट ओके कांय कारणां लागून जालें ना पॉसिबल। तर फाल्यां सकाळीं वयतलीं आनी मागीर एक 2 दीस रावन जात्रा जी आसा पळय ती जातकीर मागीर येतली। आयज 6, 7, 8 3 दीस जे आसा पळय त्या बेताळाच्या देवळान जात्रा। खूब जाणां खबर आसतली, खूब जाणां येतलीं बी, बट आतां अशें म्हणना की तुमी येयले जाल्यार आमगेर येया अशें म्हण, कित्याक लागून हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो ऑब्वियसली म्हाका खबर आसा लेट पावतलो, आमची जात्रा जी आसा पळय ती जावन पावतली। सो ताका लागून फॉर्मेलिटी केल्ल्या भशेन जाता की हय जात्रा जातकीर आतां ह्या आपयता पळय अशें म्हणून। सो ताका लागून तशें म्हणना, बट खूब जाणां येतलीं, पळोवया कितलीं जाणां मेळटा आनी कशें कितें पॉसिबल जाता तें। खूब जाणां म्हाका विचारतालीं तूं येतलें म्हणून, तेन्ना बी हांवें सांगलें हय आनी म्हाजी येवपाची तयारी आसा। आतां तेच थोडेशें पॅकिंग एंड ऑल जे आसा पळय तें करपाचें आसा आनी म्हाजें तर सगळें प्रिपरेशन आसता, तुमकां तर खबरच आसा। हांव फाल्यां वचपाचें म्हणून फाल्यांच्या टायमार रावना, आयजच सगळें आयन करून बॅगान बिगान घालून दवरतलें। सो जशें जशें किचनान काम जाता पळय तशें तशें हें बीन सायड बाय काम जें आसा पळय तें कंप्लीट करपाचें ट्राय करता। सो पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तशें तें तुमच्या वांगडा बी शूट करतलें, तुमच्या वांगडा बी शेअर करपाचें ट्राय करता। सो आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार क्लिनींग। आतां क्लिनींग कशें खबर आसा, आतां आमची 6, 7, 8 सावड्ड्या जात्रा, 9 तारखेक आमी येतलीं घरा कडेन। 9 तारखेक सांजची सकाळची पळोवया कशें पावता तें। 9 तारखेक येतलीं आमी, 10 आनी 11 2 दीस जर मोदी सोडले न्ही 12 तारखेक आमची जात्रा हांगासर, म्हटल्यार म्हाजाची जात्रा जाका म्हणटा, भांडी जात्रा बी म्हणटात। सो ताका लागून कितें हांवें अशें चिंतलें की आतां घरांक बी क्लिनींग करून कांय उपयोग ना, इतलो दीस म्हळ्यार परत धुल्ल जातलो, क्लिनींग हें परत येवन करपाकच पडटलें। सो म्हटल्यार भायले सायडीच्यान थोडेशें निवळ बिवळ जें कितें आसा पळय तें करून घेवया अशें म्हण आयज ताका हात घातलो हांवें।
आणि सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार माजाळची जी जात्रा आसा पळय खूप मोठी जात्रा जाता, भांडी जात्रा जाका आमी म्हणटा पळय, खूप जाणां खबर आसतली, खूप जाणां येताय बीन आसतली. सो तुम्ही जर कोणी येता न्ही जाल्यार आमगेर बी येया. तुमकां सावर्डेच्या जात्रेक काय इन्विटेशन दिवपाक शकले ना म्हळ्यार लेट जाता न्ही, लेट जालो. सो 12 आनी 13 तारखेक ही जात्रा, म्हळ्यार 12 तारखेक जेवण एंड ऑल, 13 तारखेक दिवजा. सो तुम्ही जर कोणी येता जाल्यार आमगेर बी येया. तुमकां सगळ्यांक हांव आमच्या ह्या जात्रेक जे आसा पळय ते इन्वायट करता. खूप जाणां आसतली जी येता आसतली एवरी इयर, खूप जाणां खबर आसतले आनी खूप जाणां आसतले तेंच्या खातीर हे सगळे भांडी जात्रा बीन हे जे वर्ड्स आसा पळय ते नवे आसतले. जर तर तुमी वर्सान येता न्ही जाल्यार मोस्ट वेलकम आमगेर बीन. आनी जर तर तुमी केन्नाय पावना न्ही जाल्यार तुमकां सगळ्यांक हांव इन्वायट करता. मुद्दाम येयात, पळयात. अशें करून भायर सरले शिवाय केन्ना कितें नवें पळयले शिवाय आमकां बी कळना की खंय खंय कशें कशें रिच्युअल्स आनी कितें आसा तें. आनी येयली जाल्यार मुद्दाम आमगेर येयात. ओके, सो पयलींच तुमकां इन्वायट करता. आनीक आतां सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार कामां, घरातली जी कितें कामां आसा पळय ती. सो थोडेशे कपडे बिपडे जे आसा पळय ते काडून घेता, आयर्न करता, सायड बाय रांदपाचें जे आसा पळय ते बी सगळे स्टार्ट करता. सो ह्या हांगासर न्ही दोगायले कपडे जे आसा पळय न्हू ते काडून घेतल्या. पळोवया, आतां हांवें कपडे तर काडल्या 2 दीस, म्हटल्यार फाल्यां आनी परवां. आयज तर ना न्ही आमी, फाल्यां आनी परवां 2 दीस आसा न्ही घरा कडेन. सो 2 दीस वयतले अशें चिंतून काडल्या कपडे. पळोवया कशें कितें वचप जाता तें. एटलीस्ट 1 दीस तरी वयतलेच न्ही. सो हे तेचे कपडे. सो म्हाजो कुर्ता, एक हो सेट, नेक्स्ट एक हो सेकंड आनी थर्ड, अशें करून 3 कपडे जे आसा पळय ते हांवें घेतल्या म्हाजे. आनी हेचे टी शर्ट्स आनी जीन्स बीन सगळे. सो पळोवया कशें कितें वचप आनी करप जाता तें. आतां तुमी कपड्यांक पळोवन म्हणटली साडी घेवं नाका म्हणून, तर ना साडी घेवना. हांव होटी बीन काय भरना न्ही. सो आनी रातचें वता देवळांक, तेका लागून साडी घेवना हांवें. आनी सपोज जायच पडली, अशें दिसलें न्ही साडी न्हेसपाक जाय अशें दिसलें जाल्यार खंय घरा कडेन आसा, म्हाज्योय साडी आसा, माच्योय साडी आसा, तितूंतले एक खंयचे उबारपाचे इतलेंच आनी कांय ना. सो तेका लागून साडी घेवना. आतां हेंकां कपड्यांक सगळे आयर्न करपाक जाय. म्हाजे हे सगळे कुर्ता एंड ऑल, तेजी टी शर्ट सगळे, जीन्स तर ना. सो करंट आयलो की हे आयर्न करून घेता. टायम जो आसा पळय न्हू पळय 11:30 जावपाक येयले. सो हे लायट येयलो की आयर्न करून घेता. तेच्या पयलीं झाडांक उदक घालता, झाडाची हालत दाखयता तुमकां. झाडाची हालत म्हणल्यार कशें हालत इन सेन्स झाडां जी आसा पळय न्हू ती अशी जाल्या. म्हटल्यार कशें खबर आसा, माती जी आसा पळय न्हू ती ऑलमोस्ट सुकपाक पावल्या. सुकूना बट सुकपाक पावल्या. सगळीं झाडां अशीच जाल्या. थोडे झाडांक आसा उदक, थोडे झाडांची माती अशी करून सुकल्या. म्हळ्यार मुद्दम न्ही हांव कितें करता, वयरच्या वयर उदक जें आसा पळय न्हू तें घालना, कित्याक की वताक काय दवरिना न्ही झाडां. सो तेका लागून अशी तरी मातशी तापोवन ही झाडां अशें म्हणून. सो हेंकां उदक आसा, हेंची बी माती आसा ओली, ब्लॅक दिसता पळय, हे सामकें ड्राय पडला. हेका बी आसा मातशें. आनी हेका न्ही ह्या सायडीच्यान मातशें उदक वत लागता, तेका लागून हेजी माती मातशी पळयात ड्राय जाल्या. सो आयज हेंकां उदक घालता, मागीर आमी आनीक 2-3 दीस आसपाना न्ही, प्रॉब्लम जावपाक नाका अशें म्हणून. भायर तर हे सगळे झाडांक आसा, तो घालता न्ही भायल्या झाडांक. सो तो येवन मागीर आयज सांजचो घालतलो परत. सो आयज हांव ह्या भितरल्या झाडांक सद्या उदक घालून घेता. उदक लायला हांवें. ओके, चलो हें काम करून घेवया. एक्चुली न्ही म्हाका पयलीं म्हटल्यार आयर्न जें आसा पळय न्हू तें करपाचें आशिल्लें कपड्यांक. बट लायट ना, म्हटल्यारच करंट नासल्या कारणान न्ही म्हटलें चल पयलीं उदक जें आसा पळय न्हू तें घालून घेवया अशें म्हणून. किचनान भितर म्हजें रांदपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें चालू आसाच. सो तेचेच वांगडा हांगासर थोडी ही जी कामां आसा पळय न्हू ती करून घेता. कित्याक की सांजचें म्हणून रावलें न्ही मागीर सांजचें सगळींच एक वांगडा कामां जालीं की गडबड जाता आनी कितें ना कितें काम जें आसा पळय तें मिस जाता. सो म्हटलें आतांच गडबड घालून आतांच करून घेवया कामां जी आसा ती, म्हळ्यार जितली पॉसिबल जाता पळय करपाक तितली. सांजचें मागीर सुसेगाद एक फ्रीचो टायम मेळ्ळो जाल्यार बसून सुसेगाद रावपाक जाता न्ही अशें म्हणून. लायट आयली, उदक घातलें, कपडे जे आसा पळय ते आयर्न करून घेतले हे पळयात. सो इतले सगळे कपडे जे आसा पळय ते आयर्न केले. म्हाजे 3 कुर्ता आनीक हेची 1, 2, 3, 4 टी शर्ट्स. सो हे सगळे आयर्न केले. बॅग काडला, आतां बॅगान जे आसा पळय ते घालून कुशीन दवरिता. अशेंच जर हांगा दवरलें न्ही तें मागीर चुरमुट्टलें, परत हात लागतलो
आणि कपडे असेच काढून उडयतलो परत न्हिदतलो अशें करून ते सगळे परत चुरमुटून वयतले. माझी सगळी मेहनत जी आसा पळय ती बेकार जावन वयतली. वेस्ट न्ही सगळें मेहनत इतली घेतली ती. सो ताका लागून पयलीं बॅगान घालता आनी कुशीन काडून दवरता. आनीक पळय टायम 12:05 जाली. सो हें करता आनी जेवणाच्या कामाक लागता. सांज जाली आनी हांगासर परत आशिल्ले तशें किचनान जी आसा पळय ती हांवें एंट्री मारल्या. सो तुमी म्हणटले आतां दुदा वांगडा कितें करता काय म्हणून. तर दुदा वांगडा न्ही हांव हें करता. हो हांगासर कस्टर्ड पावडर हो पळयात. तर काल जे हाडलेले पळय ते पॅकेट न्ही हे म्हजे कडेन ऑलरेडी पयलीं एक पॅकेट आशिल्लें. म्हाका खबरच नाशिल्लें फ्रिजान आसा तें. सो क्रावनाचें हें पॅकेट. तर हेजेच न्ही आयज हांव कस्टर्ड जें आसा पळय तें करता. आतां कस्टर्ड कित्याक करता तें बी तुमकां सांगून घेता. तर हें हांवें हांगासर दोन न्ही 3 पॅकेट जे आसा पळय तें दूद तापोवपाक दवरलां आनी तेजेच न्ही आतां हांव कस्टर्ड करता. एक्चुली दूद हांवें उदोळ तापोवन घेतलें तें थंड जालें. सो ताका लागून परत गरम करपाक दवरलां. तर आतां न्ही हांव कस्टर्ड करता. कस्टर्ड कित्याक लागून जाणा कित्याक की आमी जशें की तुमकां हांवें सकाळींच सांगलें की घरा वचपाचें आसा. सो फाल्यां घरा कडेन वचून आनी तें कस्टर्ड कर परत फ्रिजान दवर. हें तें गडबड नाका. कोणी येयलें जाल्यार मागीर थंड जावना हें जावना तें आनी नाका न्ही. अशें म्हणून जस्ट फॉर एमर्जन्सी इन केस गरज पडली फाल्यां दनपाराच कोण येयलो सांजोच कोण येयलो जाल्यार तांकां दिवपाक मेळटलें न्ही. अशें म्हणून हांव करून व्हरतां. आनी परवां लास्ट रातीक जें आसा पळय तें हांव फाल्यां घरा कडेन वचून करून दवरतलें फ्रिजान. फाल्यां रातचें केलें की परवां मागीर दिसभर कोणाक दिवपाक मेळटा न्ही. फाल्यां आमी दनपारां पावतली तें म्हणल्यार हांव वचून केन्ना करतलें केन्ना थंड जातलें न्ही. सो ताका लागून हांव हांगासर आतां हे दोन न्ही 2.5-3 पिशवी आसा. 1/2 लिटराचे थोडेशें हांवें यूज केल्ले आनी आतां उदो दनपारां येता आसतना हेणें 2 पॅकेटां हाडलें. सो ताका लागून 2.5 पिशव्यो म्हटल्यारच 1.5 लिटर ना 1.25 लिटराचें हें दूद घेतलां हांवें. तें करता. सो करून व्हेलें म्हणटकीर बऱ्याक पडटा न्ही. सो टेंशनान नाका. कोणी येयली की दिवपाक मेळटा. थोडीं जाणां अशीं आसता गडबडीन जेवपा नाका अशीं म्हळ्यार अशींच येयल्ली रोखडी वता बी म्हणटा पळय तांकां मागीर अशें करून कितें दिवपाक जाय न्ही. तें च्या सॉफ्ट ड्रिंक सगळींच पिना. सो ताका लागून हें कस्टर्ड फॉर एमर्जन्सी अशें म्हणून तें करता आतां. सो तें करून घेता. हांगासर हें जें आसा पळय न्हू तें दूद तापता म्हाजें. सो तेदो म्हटल्यार हांव न्ही पावडर जो आसा पळय तो मिक्स करून घेता. तर हें आसा हांगासर म्हजें दुदाचें आयदन जितून हांवें आमकां युजाक म्हण हाडलेलें दूद जें आसा पळय तें तापयल्लें. सो तितूनच न्ही हांव कस्टर्ड पावडर जो आसा पळय तो मिक्स करून घेता. आयदनां वेस्ट करप ना. मागीर ती एक वांगडानी रासभर पडटा आयदनां. सो ताका लागून आयदन वेस्ट करप ना. आनी थोडीं जाणां न्ही हो कस्टर्ड पावडर जो आसा पळय तो दुदान घोळून घेता. थोडीं जाणां उदकान. म्हाज्या सारकी जी कोण आहा ती उदकान घेता आसतली. हांव दुदान न्ही हो कस्टर्ड पावडर मोस्टली घेयना केन्नाय चुकून अशें नाल्यार चडशें न्ही हांव हो उदकानच घोळून घेता. सो सायडीन बिडीन जी साय लागलेली आहा पळय ती सगळी काडून घेवपाची. कांयच वेस्ट करप ना. हे आयदनां मागीर खूब जाता न्ही ती धुवपाक ताका लागून हांवें हितूनच घेतलें. दुदाचेंच आयदन न्ही फायनली अशें म्हणून. सो दूद तापलें की ना हो पावडर आमी तितून घालून घेवया. सो टेक्स्चर जो आसा पळय तो तुमी पळोवपाक शकता. मातसो दाट असो जावन येयला हे पळयात. आनी मातशें दाट करता कित्याक की मागीर साखर घातली की ना मातशें पातळ जाता न्ही ताका लागून. मातशें आनी 1-2 मिनटां जें आसा पळय तें शिजोवन घेता पळयात. ओके. सो जालें म्हजें कस्टर्ड कडून म्हळ्यार शिजोवन जें आसा पळय तें जालें. हें पळयात मातशें दाटसर अशें धरलां. तर हितून न्ही हांव आतां साखर जी आसा पळय ती घालता. सो साखर बी जी आसा पळय न्हू ती हांवें वाटी बी घेवना अदमासानूच अशी घातल्या. आतां न्ही हें अशेंच सायडीन दवरता हांगासर कुशीन काडून पळयात. अर्दें अशें धापता सगळें कंप्लीट धापना. मागीर थंड जालें की ना रातचें मागीर काडून फ्रिजान दवरपाचें. ओके. एका डब्यान बी घालतलें आनी सोमतेच फ्रिजान दवरतलें थंड जावपा खातीर. पळयात. सो साखर बी घातल्या न्ही. साखर गरम आसा न्ही ती आतां रोखडीच मेल्ट जातली हेचेरूच. ओके. सो चलो भायर या. ट्रायपॉड आपल्या जाग्यार आनी भायर न्ही झाडांक उदक घालपाचें काम चालू आसा. अरे रे 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 घातलें हांव सगळें भितर मरे उदक.
आणि ह्या सायडीच्यान सनसेट जावपा लागला. हांवें बी आयज घातले झाडां उदक सकाळी. हा हय. आणि ही जी फुलां फुललेली पळय न्हू सारकी 14 तारखेक फुलपा लागलेली. अजून आसा. जाल्यार तुम्ही पळोवपाक शकता कितले दीस जाले अजून आसा फुललेली. आता जाली ती आनी फुलना आसा तीच झडोन वतली. सो टायम बी पळयलोच ना. 6 जाली दिसता आय थिंक. नरे 6 जाले आसतले न्ही. सगळं रस्तो बिस्तो धुवून काडटलो आता. झाडांक मी सगळ्या उदक घातला आणि हेजे भितर बी सगळे वॉले करून दवरला. सो ओके चलो. सकाळी हांवें घातले झाडांक उदक आणि आता हो घालता. सो जाले म्हजे फाल्यांची थोडी मच्छर फाल्यांची प्रिपरेशन बी जालें. म्हळ्यार तयारी जी आसा पळय वचपाची ती बी जाली. प्लस कस्टर्ड बिस्टर्ड ते सगळे जालें. आनी थोडेशे शॉपिंग केल्लें हांवें घरा कडेन व्हरपा लागून ते बीन सगळे रेडी आसा. आतां कितें आसा माच्यान सगळे एट अ टायम हँडल करपाक जायना. पयलीं ती एज आशिल्ली आनी पप्पा आसतालो सो तिका एक सपोर्ट असो आसतालो. सो खंय वचपाक करपाक तिका टेन्शन आसनाशिल्लें अशें. आतां ती एकली पडटा. भयण बी ना. तें आसत बसून एक ओके आशिल्लें. बट आतां भयण बी ना आनी तिच्यान बी आतां जायना. आतां जशी जशी एज जाता तशें तशें हेल्थ बीन तितलेंच हें करता. आनी तिजें हेल्थ जें आसा पळय जितली एज आसा पळय तेज्याहून चड हेल्थान साथ जो आसा पळय तो सोडलेलो आहा. पप्पा आसतना ती ओके आशिल्ली. आतां तें टेन्शन आनी एकली उरता हेका तेका लागून तिजेंय बी मातशें आतां हेल्थ बी वयर सकयल जाता बिगडटा. सो तेका लागून आमी बीन तिका चड अशें स्ट्रेस करना की हें कर तें कर म्हणून. हांव म्हणलें तिका तूं टेन्शन घेनाका हांव थोडेशें करून हाडटा थोडीशी शॉपिंग करून हाडटा अशें म्हणून. आमी आसून ना जाल्यार कितें फायदो न्ही अशें म्हणून. सो म्हटल्यार ती आयज इबा आतां उदक म्हाका फोन केल्लो 4:30 सुमार मार्केटान गेल्या खंय. ती अशी तिका दुसऱ्याचेर डिपेंड रावप एंड ऑल ना. आपल्याच्यान जेन्ना बसून जाता हातपाय चलता म्हणल्यार ती न्हू आपल्यालें करता. आतां हांवें म्हटलें तिका तूं कितें जाय तें सांग हांव घेवन येता बी अशें. पण ना ती आतां गेल्या सांजचे बाजारांत. सो थोडेशें हांवें बीन हांगच्यान हें केलां. आतां कस्टर्ड बी केलां आनी बाकीचे म्हजे कपडे बी सकाळीं आयन केले सगळे जाले. आतां जस्ट फाल्यां सकाळीं उठपाचें घरा कडल्यान आटोवपाचें आनी वचपाचें. आनी फाल्यांचें म्हटल्यार कशें खबर आसा आतां फाल्यां आमकां वचपाक जाय न्ही. फाल्यांच एक हेगेलें फ्रेंडाक लग्न आसा. आतां तें लग्न करून गेलें न्ही जाल्यार आनी माणसू बी ना. म्हळ्यार कशें लग्न ह्या सायडीन हांगासर सदाशिव गडार ते लग्न करतली. लग्नासान येता मागीर दनपार जातली. मागीर हांगा येवन चेंज कर हें कर मागीर हांगासरच तान घरा पावता मागीर रात जातली. सो तेका लागून आतां तो प्रश्न एक्चुली म्हाका सकाळच्यान म्हणल्यार कालच्यान याद नाशिल्ली की फाल्यां लग्न अशें म्हणून. सो आतां झप्प करून हेणें उदक येवन याद केली. आतां तें आनी टेन्शन कितें करपाचें कितें ना. म्हजे फ्रेंडाचें लग्न अशें रिलेटिव्स म्हणल्यार सायडीन अशें ना जस्ट फ्रेंडाचें हेजें लग्न. सो पयलीं जर जाल्लें न्ही जाल्यार आयज हळडीक तरी वचपाक मेळटालें न्ही. पळोवया कशें कितें जाता. नाल्यार हेका म्हटलेलें अयर जो आसा पळय तो फाल्यां धाडून दी अशें म्हणून. कोणा कडेन फ्रेंडा म्हळ्यार खूब जाणांचे फ्रेंड्स बी वतले न्ही तेका लागून पळोवया कशें कितें करप जाता तें. सद्याक पयलीं हांव व्हिडियोज आसा पळय तर हांगासरच एंड करता. हो मेन म्हळ्यार उलोवपाक दिना. हा पळय थंय गाडी धुता पळय आनी ते गाडयेचे फरफर उदक मारता आवाज येता बॅकग्रावंडानी तेका लागून. ओके चलत तर आयचो व्हिडियोज आसा पळय तो हांव हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां फाल्यां असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग घरा कडलो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. ओके चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. पळोवया कसं कितें शूट करप जाता तें घरा कडेन वयतकीर कामां रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळे फॅमिली मेंबर्स आनी आमची जॉयंट फॅमिली थोडेफार जॉयंट फॅमिली अशें म्हणपाक शकता तुमी. सो ते सगळे आसले कारणांनी मनशां खूब धांवपळ खूब सगळें तें जाता आनी शूट करप प्रॉपरली जायना. सो हांव बीन कितें करता सो तें खूब टायमान वता खूब अशें करून कितें आसलें म्हणटकच फॅमिली मेंबर्स मेळप जाता. सो हांव म्हाजो टायम जो आसा पळय तो थंय दिता फॅमिली टायम जो म्हणटा पळय तेका. सो पळोवया कशें कितें शूट करप जाता तें. आनी ना हो शूट करपाक कम्फर्टेबल आसा ना कॅमेरा फेस करपाक. सो तेका लागून सगळें जें आसा पळय तें म्हाकाच हँडल करपाक पडटा. ओके जशें जें कितें पॉसिबल जातलें तें तुमचे मेरेन पावोवपाचो फूल टू प्रयत्न केतलें. ओके चलात मेळया. बाय बाय.